दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचप. आपल्या मदल्या थोड्या मनशांक विचून काडूंक आनी पावलो आनी बार्नाबाचा सांगाती आंत्योकेक धाडूंक दोन दुतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पोवीत सोबे बाराबोर थाराव घेतलो. जुडस आड नांवान बारसाब्बास आनी सिलास हांकां तांणी विचून काडले. हे भावां मदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट तांणी बरोवन धाडली. दोन दूत आनी जाणटे, तुमचे भाव आंत्योकेन, सिरियेंत आनी सिलिसियेंत विदेशां मदली आमची भाव भयण जाल्ल्यान तुमकां नमान करतात. आमचे मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुस्पायली आनी तुमची मनान उचांबळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची कसलीच रजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकटांत घालूंक फाटीं सरूंक नान त्या आमच्या भोव मोगाच्या बार्नाबासा आनी पावले बाराबोर आमच्या मदल्या थोड्यांक विचून काडून तुमचेशी धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायले. म्हणटच हांचे बाराबोर जुडासाक आनी सिलासाक आनी तुमचेशी धाडटा. ही चिटीर आमी बरयलां तेंच तें तुमकां तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनी कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावं पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां. कुड्या देवाक भेटोवन बसतायलोलें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रगत आनी गोमटी पिळून मारलोल्या मनजातीचें मांस खावचें न्हय. पजडपण पयस करचें. ह्या वस्तूंक पाट केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतल्यात. नमान. ते भायर सरून आंत्योकेक गेले आनी हांगा भावार्थ्यांची सगली सभा आपोवन तांणी ती चीट दिली. सोबेन ती वाचली आनी ही चीट वरवीं आपणाक घोटाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. पोरसां मदें दुनिया तुका वाकांतल्या. म्हजें काळीज तयार जालां देवा. होय, काळीज म्हजें तयार आसा. तुज्या मानाक गायनां करतलो. स्तोत्रां गितां रुचतलो. ओतम्या म्हज्या जागो जा. किन्नोरे सितारां जायात जागी. फांत्याक करता जागे. जबाब. पोरसां मदें दुनिया तुका वाकांतल्या. पोरसां मदें दुनिया तुका वाकांतलो. राष्ट्रा मदें तुजें किर्तन करतलो. कित्याक मळबा इतलो उंच तुजो मोग. कुपापुर्यान सोडटा तुजें विस्वाशीपण. उंच मळबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगले पृथ्वीर फांकूय तुजी मोहिमा. जबाब. पोरसां मदें दुनिया तुका वाखांतल्या. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हजी आज्ञा ही, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो, ह्याचे परस व्हड मोग कोणाक ना. म्हजे आज्ञा
प्रमाणे तुमी चलसात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकोर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां वेंचून काडल्यात. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करचो. नियाळाक आदार. जेजूचो मोग शीमेर नासलोलो. जेजू न्हूच फकत उतरांनी बोगोर करण्यांनी आमचे सोवें हो मोग दाखयला. जुदास आपलो घात घेवपाचो आसा हें जाणा जावनूय जेजून जेवणा मेजार उंड्याचो कुडको दिवन आपलो मोग जुदासाक दाखयलो. आयचे शुभ वर्तमानांत एकामेकाचो मोग करात अशी जेजू आमकां आज्ञा दिता. आनी आपली आज्ञा सांबाळशात जाल्यार आमी ताचे खरे इश्ट जावंक पावतले अशें जेजू आमकां आस्वासन दिता. म्हणटोच आयज आमी आमकांच एक विचार करुया. जोरी तर हांव ही जेजूची आज्ञा पाळटां जाल्यार आनी ह्या देण्या हांव भरलोलो आसा जाल्यार आमी दुसऱ्यांचो मोग करचे सुवातेर आमी तांकां कित्याक भायरायता? जेजून कोणाकूच भायराय नासतना सगळ्यांचो एकसारको मोग केलो. आनी ह्याच मोगा पासत ताणें खुर्साचेर आपले दोनूय हात विस्तारून प्राण सोडलो. आयज जोरी आमी हो जेजूचो मोग नियाळून होच मोग आमी दुसऱ्या सोवें अणभवलोलो जाल्यार आमी जण एक बरीं तोखतात तसलीं फळां दिवंक पावतले. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, कोणाकूच भायराना नासतना मोग करून तोखतात तसलीं फळां दिवंक वावुरया.